देवाचें उतर त्या नियाल मळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेन्ना आमी स्वर्गा विशीं चिंतता तेन्ना कसलें चित्र आमच्या मनांत येता काय? आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां देवाच्या राज दरबाराचें चित्र मेळटा. तातूंत देव बाप एक उंच शिवासनाचेर बसलोलो आसा. ताचे वयर थंयसर सेराफीम आसले आनी सेराफीम एक तरेचे आंज बडवे आमी म्हणूंक जाता. ते दिसभर देवाची वाखाणणी करतात. आमी पवित्र मिसाच्या वेळार तांच्या उतरांनी देवाक वाखाणटात तेन्ना आमी पवित्र 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 गायतात. प्रवादी आयजायासान एक दीस देवाच्या स्वर्ग दरबार पळयलो आनी त्या वेळार तो उच्चारलो, कसल्या दळदिऱ्या बेसार हांव आसा, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्ळ्या अंताचो मनीस. दुसरो मंदामेंत आमकां देवाच्या नांवाक मान दिवंक फरमायता. खरेंच आमी देवाच्या नांवाक मान दिता काय? जेन्ना आमी देवाचें नांव घेता तेन्ना आमी रेस्पेतान घेता त्या फकाणां करता. देव पवित्र जावन आसा आनी आमकांय पवित्र जावंक आपयता. उगडास दवरुया की देवाच्या नांवाक पदवी आसा आनी त्या नांवाक आमी मान दिवंक रेस्पेतान वापरूंक जाय. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.